सोरो घोटाळ्या उपरांत भाजपान आता केजरीवालाच्या सरकारी बंगल्यावयल्यान आम आदमी पार्टीक टार्गेट करपाक सुरवात केल्या। देखून आपाचे फुडारी चाळवल्यात। भाजपान आमच्या केंद्रीय फुडाऱ्या आड बेठोच बोवाळ करचो न्हय, कापास्ताद आसा जाल्यार तांणी केजरीवाला आड केल्ले आरोप सिद्ध करून दाखोवचे। आम आदमी पार्टीचो गोंयचो फुडारी वाल्मिकी नायकान भाजपाक आवाहन दिलें। लोकसभेच्या वेंचणुकेक अशे तशे 9च म्हयने उरल्यात। हे फाटभुंयेर फांतोडेचो आमदार आनी गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीची भेट घेतली। विजय गडकरी भेटीक लागून राजकीय मळार आरती परती चर्चा रंगपाक लागल्या। केंद्रीय मंत्र्याचे भेटी उपरांत विजयान भेटीचो उद्देशूय स्पश्ट केला। विजयाच्या कोतान ताणें खंय वेस्टर्न बायपासाचो विशय केंद्रीय मंत्र्या सामकार मांडलो। पावसान वेस्टर्न बायपास बुडटलोच हातून मात्तूय दुबाव ना। देखून हो बायपास शेतांत बांदिनासतना तो स्टिल्टाचेर बांदचो अशी मागणी आपणे गडकरी कडेन केल्ल्याचे विजय सांगता। तशेंच भोमा खोर्ली बायपास, काणकोणचो करमळ घाट बायपास आनी राष्ट्रीय महामार्गाचेर टॉयलेटी बांदपा विशीं केंद्रीय मंत्र्या कडेन चर्चा केल्ल्याचें ताचें म्हणणें। बालासोर सारकिले रेल्वे अपघात परते जावचे न्हय हाचे खातीर सरकारान हाय स्पीड रेल्वेची वेग मर्यादा उणी करची, काँग्रेस खासदार फ्रांसीस सार्दिनान मागणी केल्या। तशेंच सुरक्षेचे दिश्टीन फावो ती उपाय येवजण केले बगर वंदे भारत रेल्वे सुरू करची न्हय अशेंय सार्दिनाचें म्हणणें। एके जाणटे बायलेच्या गळ्यातली भांगराची सरपळी काडिल्ल्याच्या आरोपावयल्यान दिवचल पुलिसांनी 3 दुबावीत बायलांक अटक केल्या। दिल्लीची रावपी असो नामो ह्या बायलांनी दिला, तरी ती बांगलादेशी आशिल्ल्याचो दुबाव आसा। दिपाली वांयगणकर ही खासगी बशींतल्यान मुळगांवच्यान दिवचले वतना हो प्रकार घडलो। बोड्ड्या बशींतल्यान देऊन पळ काडटना बशीचो ड्रायव्हर सूरज मोरजकर तांणी हेर लोकांच्या मजतीन ह्या बायलांक धरली। दिवचल पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला। हाचो फुडलो पुलीस तपास चालू आसा। दर गोंयकारांचो आवडीचो पिकनीक स्पॉट म्हणल्यार दर्यावेळ। दर शेनवार आनी आयतारा व्हडा संख्येन दर्यादेगेर पिकनिको करपाक येतात, पूण वतना दर्यार प्लास्टिकच्यो बाटल्यो आनी हेर वस्तू उडोवन बुरशेपणां करून वतात। हाका लागून दर्यांत आशिल्ल्या जैव विविधतायेचेर बरोच परिणाम जाता। देखून दर्यावेळेचेर प्लास्टिक उडोवन बुरशेपणां करची न्हय अशें आवाहन वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान केलें। बिरेस्तारा संवसारीक दर्या दिसा निमतान NCPORन बायणा दर्याचेर नितळसाणेची मोहीम राबयल्ली।
गोंयाक नितळ आनी पांचवेचार दवरपाची जबाबदारी फकत सरकाराचीच न्हय, जण एकल्याची जावन आसा अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केला। ते जय विविधताय मंडळान आयोजीत केल्ल्या कोयर नितळसाणीच्या कार्यालयांत मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले। ह्या वेळार शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी तशेंच सांखळी नगरपालिकेच्या नगरसेवकांनी ह्या मोहिमेंत वांटो घेतिल्लो। कोयराचें वेवस्थापन जण एकल्यान गांभीर्यान घेवपाक जाय, तशेंच पर्यावरणपूरक वस्तूंचो उपेग करपाक जाय अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां। देशा खातीर बलिदान दिवपी स्वातंत्र्यवीरांची नावां आशिल्ले शिलालेख मडगांवच्या राम मनोहर लोहिया मैदाना फाटल्यान खंयच्या खंय आनी कशाय पद्दतीन उडयल्लो व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियाचेर बरोच व्हायरल जाता। ही लजेक घालपासारकी गजाल आसा। थळावो आमदार दिगंबर कामत हाचेर ओगी कित्याक असो प्रस्न करीत फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान ट्वीट करीत तिडक उक्तायली। तशेंच स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांचो पूत मुकुल पै रायतुरकार हांणी लेगीत ह्या घडणुकेचो निशेध केला। पक्षाकडल्यान पयस गेल्ल्या कार्यकर्त्यांक लागीं हाडून पक्षाचो वोट शेअर वाडोवपाची गरज आसा अशें मत कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो हांणी व्यक्त केला। ते भाजपाचो संपर्क में समर्थन ह्या कलंगूट जाल्ल्या अभियाना वेळार उलयतालो। दोतोर चार्ट अकाउंटंट तशेंच अशे हेर नामनेच्या मनशांकडेन पक्षाचें उलोवप सुरू आसा अशें मायकलान ह्या वेळार म्हणलां। सावड्डे मतदारसंघात आमदार गणेश गांवकारान उदरगतीच्या कामां खातीर नेटान सुरवात केल्या। परतून एक फावट मतदारसंघाचो आमदार म्हूण ताणें सगळ्यांक वांगडा घेवन दर एक वाठाराची उदरगत करपाचो संकल्प व्यक्त केलो। सुमार 1.5 कोटी रुपया खर्च करून लायटीचे खांबे उबारपाच्या कामाचो शुभारंभ बुधवारा केलो। सांग्यार IIT विरोध करीत आपली शेतकी जमीन वाटोवपाक येस आयिल्ल्या शेतकारांनी ह्या सुवातींचेर वनभोजनाची कार्यावळ आयोजीत करून शेतां वाचोवपाक येस आयिल्ल्या खातीर खोस व्यक्त केल्या। आमच्या एकी खातीर आमी आमची शेतां वाचोवन ती परत रोवपाक पावली, ताका लागून हे आमचे जैताचे एकवटाचे जेवण अशें हे शेतकार म्हणटात। आमकां व्हड प्रकल्प नाका, आमची शेतांच आमच्या खातीर भोव मोलाची अशें मत शेतकारांनी ह्या वेळार व्यक्त केलें।
21 जून हो संवसारीक योगा दीस म्हणून मनयतात. पतंजली योग समितीन अंदू हो दीस व्हडा प्रमाणात मनयतना राज्यांतल्या घराघरांनी योगा पावोवपाचो संकल्प केला. अंदू 1000 परस चड प्रशिक्षक तयार केल्यात अशी माहिती पतंजलीचे गोंय मुखेली कमलेश बांदेकर हांणी दिवचले घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत दिली. पतंजली योग समितीचे गोंय प्रभारी सनी सिंग, भारत स्वाभिमानाचे संरक्षक राघव शेट्टी आनी हेर पदाधिकारी ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. केंद्र सरकाराच्या 15 वर्सां वयर जाल्ल्यो गाडयो स्क्रॅपाक काडपाच्या निर्णयाचेर येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो कडेन उलोवन हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करपाचें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलां अशें बस संघटनेचे अध्यक्ष सुदीप तामणकारान सांगलें. येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन ह्या निर्णयाक दिल्ल्या तेंक्याक आमचो विरोध आसा. देखून ह्या विशयाचेर सरकारान पुनर्विचार करचो म्हणून बुधवाराक मुख्यमंत्र्याची भेट घेतिल्ल्याची माहिती ह्या वेळार सुदीप तामणकारान दिली. दक्षिण गोंय उपजिल्लो हॉस्पिटल खाजगी वैजकी कॉलेज करपाच्या सरकाराच्या विचाराक म्हजो सदांच विरोध आसतलो अशें फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायाचें म्हणणें. आदले हॉस्पिसियो हॉस्पिटलाची सामकी सवतिकाय जाल्ल्या कारणान दक्षिण गोंयांत एक बरे हॉस्पिटलाची गरज म्हणून हे नवे हॉस्पिटल बांदिल्लें अशें विजयान म्हणलें. हे उपजिल्लो हॉस्पिटल खाजगी कॉलेज करपा बदला गोंयांत एम्स सारकी संस्था हाडची अशें निवेदन केंद्रीय भलायकी मंत्री मनसुख मांडवियाक सादर केल्ल्याचे विजय सरदेसायान सांगलें. अरबी दर्यांत तयार जाल्ले बायबजॉय चक्रीवादळ फुडल्या 48 वरांत आनीक तीव्र जातलें. हाचो परिणाम गोंयांत तशेंच कोकणांतल्या कांय वाठारांत जातलो. सध्या केरळांत मॉन्सून दखल जाला. फुडल्या कांय वरांत गोंयच्या कांय वाठारांत पावस शिरशिरतलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. स्मार्ट सिटीच्या सुशेगादपणान सुरू आशिल्ल्या कामाक लागून सध्या सांतिनेज रस्त्यावेल्यान येरादारी करप्यांक बरोच त्रास जाता. सदांच सांतिनेज जंक्शन ते काकुलो मॉल ह्या रस्त्यांचेर ट्रॅफिक जॅम जाल्ल्याचे चित्र सदचेच पळोवपाक मेळटा. ट्रॅफिक पुलीस आसून लेगीत सदांच ट्रॅफिक जॅम आसता अशें चित्र हांगा जायत्या वेळार पळोवपाक मेळटा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तरणाटे बायलां तशेंच देशाच्या गरिबाच्या उदरगती खातीर महत्वाची धोरणां चालीक लायल्यात। हे शिवाय देशाक संवसारीक मळार उंचेल्या पावंड्याचेर व्हेला अशें मत भाजप प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेख तानावडे हांणी व्यक्त केला। जाल्यार आमदार मायकल लोबो हांणी ह्या वेळार मोदी सरकाराच्या काळात देशाची कशी उदरगत जाल्या ताची म्हायती दिल्या। ते कलंगूट आयोजित केल्ल्या भाजपाच्या संपर्क में समर्थन ह्या अभियाना वेळार उलयताले। अंजुनाच्या मुड्डीजोर वाड्यार पिवपाच्या उदकाचो प्रस्न सामको गंभीर जाला। फाटल्या 4 म्हयन्यां सावन नळांत उदकाचो एक थेंब लेगीत येना। थळावे बांदकाम खात्याच्या नांवान बोटां मोडटना दिसतात। लोकांक सध्या पुरायपणान उदका टँकराचेर निंबून रावचें पडटा। टँकरावाल्यांनी परिस्थितीचो लाभ घेवपाक सुरवात केल्या। एका टँकराक लोकांक 1200 ते 1500 रुपया मेजचे पडटात। पयलीं हो दर 700 ते 900 रुपया आसतालो। कशें करून उदक हाडून दियात अशें टँकरवाल्यांक लोकांक सांगचें पडटा। पिवपाक बिसलरीचें उदक हाडचें पडटा। नळाची फी सुद्दां घट जाल्या। करपाचें कितें, कोणाचे पांय पडपाचे, थळावे विचारतात। पांच जून मेरेन गोंयांत दाखल जावपी पावस अंदू जूनाची 8 तारीख जावन गेली तरी लेगीत लागूना। गोंयांत अजून मॉन्सूनूय दाखल जावूना अशें म्हणीत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी खंत व्यक्त केल्या। हवामान बदलाक लागून हे परिणाम दिसून येवपाक लागल्यात अशें मुख्यमंत्री म्हणटा। पर्यावरण सांबाळप गरजेचें, जाल्यारूच हवामान इबाडचें ना अशें मत मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार उक्तायलां। स्मार्ट सिटीची कामां निष्कृश्ट दर्जाची जाल्यात असो दुबाव भोवतेक लोकांनी उक्तायला। रस्त्यांक डांबर घालप तशेंच अंडरग्राउंड सिवरेजीचे पायपां घालप ह्या कामाक गोड बंगाल चल्ला असो आरोप करीत काँग्रेसीन दक्षता खात्यान कागाळ नोंद केल्या आनी ह्या कामाक कोण जबाबदार आसात तांचेर कारवाय करपाची मागणी केल्या। दक्षता खात्यान जर ह्या कागाळीची दखल घेतली ना जाल्यार हो विशय कोर्टात व्हरतले अशी शिटकावणी काँग्रेसीचो फुडारी एल्विस गोमसान दिल्या। ते भायर अश्यो कागाळी जिल्लो अधिकारी, भलायकी खातें आनी पणजी महानगरपालिकेकय दिल्यात, एल्विसान सांगले। सरकारान गोंय विद्यापीठाच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांक कसलीच सुचोवणी दिनासतना कामांतल्यान काडून उडयल्यात। सरकार एके वटेन वेंचणूक लागीं येतकीच 10,000 नोकऱ्यांचो हावेस दाखयता आनी दुसरे वटेन ह्या भुरग्यांक कंत्राटी पद्दतीन 12 वर्सां कामाक लावन तांकां मागीर धांवडावन घालता। त्या भुरग्यांचो कसल्योच कागाळी वा चूक नासतना तांकां काडून उडयतात अशा खर उतरांनी समाज वावुरपी तारा केरकारान सरकाराचो निशेध केला।
मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी शिवजयंतीच्या कार्यावळीत उलयतना गोंयांतल्यान पोर्तुगेजांच्यो खुणा पुसून उडयता अशें विधान केल्लें. ताच्या ह्या विधानांचेर रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सुप्रिमो मनोज परबान गोंयांतल्यान कोम्युनिदाद फायदो, गांवांची नांवां, कॉमन सिव्हिल कोड तशेंच आदल्या बिल्डिंगेंची नांवां काडून उडोवप ताच्या सरकाराक शक्य आसा काय असो प्रस्न मुख्यमंत्र्यान केला. तांच्या ह्या विधानाचेर रितसर स्पश्टीकरण पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यान दिवचें अशें मनोज म्हणटा. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान बिरेस्तारा बाणावली मतदारसंघाचो दौरो केलो. ह्या वेळार बाणावली पंचायत आशिल्ले बेकायदेशीर भंगार अड्डे आनी शेत पुरवपाचे प्रकार थळावी पंचायत तशेंच पुलिशेच्या नदरेक हाडून दिल्या अशी माहिती रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परब हांणी दिल्या. पंचायतीन तशेंच पुलिशेन हाचेर कारवाय केली ना जाल्यार फुडलीं पावलां उबारपाची शिटकावणी ह्या वेळार मनोज परबान दिल्या. भाजपाच्या संपर्क से समर्थन कार्यावळीक दिवचल आनी मय मतदारसंघात बरो प्रतिसाद मेळटा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला भाजपा सरकारान केल्ल्या प्रगतीचेर जनता खोशी आसा अशें मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी बिरेस्तारा दिवचले पत्रकार परिशदेंत उलयतना म्हणलां. नरेंद्र मोदी हांणी प्रधानमंत्री म्हणून देशाची सुत्रां घेतल्यार 9 वर्सां पुराय जाल्ले खातीर महासंपर्क अभियाना खाला संपर्क से समर्थन ही कार्यावळ हातांत घेतल्या. हे कार्यावळी खाला वेपारी लाभार्थी मेळावो आनी हेर कार्यावळी जातल्यो अशी माहिती प्रेमेंद्र शेट हांणी दिली. फर्मागुडेर NITचो विद्यार्थी शिवास पांडे हाका मारपेट करपाच्या आरोपा वयल्यान 6 जाणांक अटक केल्या. श्रीवेद विकास साळगांवकर, प्रथम तुळशीदास तारी, रघु वासुदेव नायक आनी सनी कलंगुटकर हांचो आस्पाव आसा. हातूंत 2 नेणट्या भुरग्यांचो आस्पाव आशिल्लो तांकां अपना घरांत धाडल्यात. सोऱ्याच्या नशेंत हे मारपेट जाल्ल्याचे पुलिसांनी सांगलें.